नमस्कार आनी येवकार अशें म्हटलें वयता की खंयच्याच कलेक कसली जात लागना किंवा धर्म लागना आनी अशेंच एका गोंयच्या तरणाट्यान सिद्ध करून दाखयलेलें आसा आनी तो म्हटल्यार गोंयचो कलंगूटचो एकलो भुरगो तेजें नांव जावन आसा मिल्टन फर्नांडीस. तेणेन हें सिद्ध करून दाखयलेलें आसा. घुमटारतीच करतालो आनी ल्हान आसतना घरा वयतालो वाजोवपाक. तेन्नाच्यान ती आवड कशी लागली म्हाका. आतां घुमटारतीन आतां कॉम्पिटिशनाक म्हाका कमीत कमी 8 वर्सां तरी आसतलीं वाजयता हांव. गणपती सजोवंक म्हणजे एकदां एकदां फ्रेंड्सोच गणपती आमच्या तारगे तो पेंटींग बीन बरें सांगलेलें तेजें. मागीर फेटो तो मुकुटी मातशें बरें सांगलेलें, मातशें वांकडे कशें केल्लें मुकूट. तो म्हणून कितें करया म्हणून लागलो आनी आमचो शिगम्याचो ग्रूप आसलो तेंकां हांव सगळ्यांक शिगम्याक आतां आमच्या ग्रुपान आहा पळय तेंकां सगळ्यांक हांव पयलीं फेटे मारता हांव सगळ्यांक. तो म्हणूंक लागलो की आमचो गणपती आहा ताकाय मातसो फेटो मारून दी मरे म्हणून लागलो. सो तो स्टार्ट जाल्लें तें एकदां आनी आतां राती जाल्ली तेन्ना म्हणूंक लागलो येतले मरे तारीख आतां कितें जालें पळय न्हू. तो मातसो यो म्हणूंक लागलो. सो तेन्ना तो एक इमर्जन्सी केस कशी ती आमी केलेली तेन्ना आमी तो बांदलेलो फेटो. सो तेन्नाच्यान त्या लोकांक मातशें आवडलेलें तें आनी दुसऱ्या दिसा मागीर तें चालू जाल्लें मागीर आनी कमीत कमी आतां 4-5 वर्सां जालीं आतां हांव गणपती सजयता. वयल्यान आनीक करूंक म्हणटा म्हाकाच केन्ना केन्ना टायम पावना की वचून कोणाचें करतलो गो. तर एडवान्सानूच येता बुकींग बीन खूब येता. हांव आसलो म्हाका दिसता 11-12 वर्सांचो बीन तो तेन्नाच्यान सुरवात केल्ली हांवें तो वाजोवपाक ती आजून चालू जाता तशें सद्या आतां हांव पयलीं स्टार्ट केल्लें हांवें घुमटारती. मागीर आतां हांव गणपती न्हेसयतालो. मागीर मदींच आतां 2 वर्सां जालीं हांव तबला शिकता. तर अभंग येता हांव मातसो वाजयता. हांव 2 वर्सां शिकला. हांव एग्जामी दिल्या हांवें 2 तबल्याच्यो आनी हय तेच डिफरंस कितें करपाचें ना. आनी कला आसता पळय केन्ना तुका आतां तुजें कितें हॉबी आसता कितें आसता तितून ती धर्माचें बीन घेवन बसपाचें तशें ना. आनी आमच्या घरांनी आमकां केन्ना तशें शिकोवंक ना की सगळे वांगडाच रावपाचें लोकांनी. आनी आवड म्हाका पयलीं घुमटाची जाल्ली तितून आतां सगल्या कडेन वच जाला. तर तुमी मिल्टनाक पयलात आसतलो. आतां जशें तुमी आतां मिल्टनाक आयकलात मिल्टन कसो जी सगळीं कामां करता आनी कशें करता आनी तेज्या फाटल्यान तेजो कशी कितें मेहनत आसता ती तुमी पयल्यात आसतली मिल्टनाची. मिल्टनाचें म्हणण्या प्रमाणे जी कला आसा कले कडेन कसलो भेदभाव करचो न्ही म्हणून अशी मिल्टनाची एक मॅसेज येयल्या. स्टुडंटा खातीर कलंगूटच्यान साहील मांद्रेकर.